37th नॅशनल गेम्स ह्यो गोंया भितर जावपाच्यो आसा आनी त्या निमतान नॅशनल गेम्साचे टॉर्च रॅली ही काल माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी काल पणजेन इनॉग्रेशन जाल्लें आसा आनी ही टॉर्च रॅली संपूर्ण गोंया भितर फिरून जागृती करपाची आसा आनी त्या निमतान ही आयज टॉर्च रॅली आमच्या काणकोणच्यान सुरू जाता आनी काणकोण तालुको हो ही टॉर्च रॅली काणकोण तालुक्या भितरल्यान सुरू जाता ती संपूर्ण गोंयाच्या प्रत्येक गांवां भितर वयतले आनी सगळ्या पंचायतींनी म्युनिसिपालिटींनी वचून अवेरनेस करपाच्या दृश्टीन प्रयत्न करतले आनी ताजी सुरवात आमी आयज काणकोण तालुक्याच्या हेडक्वॉर्टर्स आसा हांगच्यान आमी सुरवात करता आनी हेजे नंतर आमी म्युनिसिपालिटीच्या हितून एंट्री मारतले ताजे नंतर आगोंद लोलयें पंगीण खोतीगांव गांवडोंगरी हो सबंद वाठार फिरून आयज आमी ही काणकोण तालुक्या भितर अवेरनेस करतले। आमचें एक भाग्य की 37th नॅशनल गेम्स ह्यो आमच्या गोंया स्टेटी भितर पयले फावट जाता आनी हो येदो व्हडलो नॅशनल इव्हेंट होस्ट करपाचें आमचो गोंयाचो हो पयले हें आसा संदी आसा आनी त्या निमतान सबंद एडमिनिस्ट्रेशन ह्या तयारे खातीर लागले आसा सातत्यान उच्च स्तराचेर तालुका स्तराचेर ग्राउंड लेवलाचेर हांगा वेगवेगळ्यो मिटिंग्यो जायत आसा ऑनरेबल मिनिस्टर डायरेक्टर्स हांच्यो वेगवेगळ्यो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांनी विजीट जाता तयारेच्या संदर्भान आढावा घेता आनी ही मोठ्या प्रमाणात जय्यत तयारी चालू आसा आनी ह्या निमतान माननीय पंतप्रधान मोदीजी हे फॉर्मल इनॉग्रेशनान गोंयान येवपाचे आसा ह्या संदीचो फायदो घेवन हांव सगळ्यांक विनंती करता की सगळ्यांनी ह्या नॅशनल इव्हेंटाक पार्टिसिपेट जावचें पासीस जावं जे इन्विटेशन्स जे कितें आसा ते स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डिस्ट्रिब्यूट करतले आनी आमी ह्या एका राष्ट्रीय महोत्सवाक सगळ्यांनी वांटेकार जावया। आयच्या ह्या नॅशनल